नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा लिंक रोड मोदी सरकार 3.0 चे गोंयाक पयले गिफ्ट. जमनी संपादीत केल्यात तांकां भरपाय दितले. गोंयाक 7,000 कोटींचे प्रकल्प प्लान केल्यात. तातूंत रिंग रोड, मोपाक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आसा. मुख्यमंत्री उलयलो. टोल माफ करप शक्य ना. थळाव्यांक कमी रेटीन पास दिवपाचो खंय प्लान. श्रीपाद भाऊन राष्ट्रीय महामार्गार दर दिसा जावपी एक्सिडंटाचो विशय गडकरी मुखार मानलो. माननीय मोदीजीच्या सरकारातले जेका आमी म्हणटा की मोदी 3.0 ह्या सरकारातले पयले गिफ्ट गोंयाक जर कितें आसत जाल्यार ते मोपा कनेक्टिंग टू द नॅशनल हायवे ते सगळे ज्यांचे लँड एक्विजिशन केला म्हाका खबर आहा. अजूनही थोड्या जाणांक पयशे मेळोंक ना. तेय बी स्पीड अप आणि फास्ट ट्रॅक हांवें करपाक लायला. इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या येता त्या फायनान्शियल इयराचो आमचो प्रपोज्ड प्लॅन जर कितें आसत जाल्यार 7,000 कोटी रुपया. दाबोली एअरपोर्ट सुद्धा तितकोच महत्वाचो आसा. दाबोली एअरपोर्टूय बंद जावपाचो ना. ही रिंग राउंड रोड हाजी आमकां गरज आसा. मोपा एअरपोर्ट जो आसा हो रेल्वे स्टेशनाक कनेक्ट जावपाक जाय. टोल गेट आसा. पेडणेकारांचो टॅक्सीवाल्यांचो विशय आसा की आमकां टोल माफ करचो म्हणून. बट डायरेक्टली टोल माफ जावप हे कठीण आसा की सिंगल पास सिस्टम विथ अ कन्सेशन रेट म्हणजे लोकल असलेल्यांक कमीत कमी रेटात आमकां गेट टोल पास जो आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी आमकां करचें. एक 2-4 पॅच जे इकडे आहेत त्यामुळे इथं खूप ऍक्सिडेंट झाले आहेत. पेडे जंक्शन आहे. एका साईडला म्हापसा सिटी आहे, तिथं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे, दुसऱ्या साईडला ग्राउंड आहे दुसऱ्या बाजूला. आणि परंतु त्या चौकामध्ये जी लोकांची एवढी धांदळ उडते आणि खूपसे ऍक्सिडेंट तिकडे झाले आहे. अंडरपास किंवा ओव्हरब्रिज अशा पद्धतीनं ते सगळं हा जर प्रोजेक्ट आपण घेतला तर निश्चितपणे लोकांना त्याचा दिलासा मिळेल. मग ते धारकाच्या याच्यामध्ये प्रवीण आर्लेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे तिथं एक अशा पद्धतीची काही सोय पाहिजे. रस्ता क्रॉस करण्यासाठी ओव्हरब्रिज अंडरब्रिज काही त्यांनी सांगितलंय त्याच्यावर तेही निश्चितपणे लवकर करायला पाहिजे. इथं जे रोड क्रॉसिंगसाठीची व्यवस्था ही कशा पद्धतीने बसवता येईल तेही मला वाटतं ते त्याच्यावर लक्ष करून ह्या 2-4 गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला लवकर केल्या पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास आहे. फुडल्या 5 वर्सां खातीर गोंया खातीर 25,000 कोटी रुपया दितले म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्र्यान घोशणा केली. राज्य प्रदूषण मुक्त करपा खातीर मास्टर प्लान करचो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वाडोवपा खातीर सरकारान यत्न करचो म्हूण गडकरीचो उलो. मडगांव, नावेली, काणकोण ते कर्नाटक मेरेनच्या बायपास रोडाक गडकरीन मंजुरी दिली. माझी आपल्याला विनंती आहे की आता नवीन परिप्रेक्षामध्ये गोव्याच्या विकासाचा एक चांगला मास्टर प्लॅन तयार करा. अदरवाईज तुमचंही पण हरिद्वार आणि ऋषिकेश झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गोव्यातलं जर आपण चांगलं केलं तर ते स्वस्तही होईल, कारण आम्ही त्याच्यात 30% रेट कमी केला. तर येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं आणि एक मास्टर प्लॅन तयार करावा ज्यातून गोव्यात प्रदूषण होणार नाही. जवळपास 22,000 कोटी रुपयाची कामं, नव्याने 25 ते 30,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करू. 4 ते 6 लेनचा मडगाव बायपास, नवेलीन, कोणकोलीन, कानोकोना आणि कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय. याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी 4 लेन होणार आहे. त्यामुळे 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेलगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे. त्यांच्याकडे ऍक्सिडेंट स्पॉट आहेत. 3 VUPची मागणी केली आहे. नयबाग, धारगल आणि पेडन जंक्शन पेडन हे NH 66 वर आहे. तिन्ही पण मी आपल्याला मंजूर करतो, याची घोषणा करतो. काल काहीतरी इथे एक लँडस्लाइड झालेला आहे. मी आजच आमचे अधिकारी आले आहेत. ते उद्या सगळे भेटून चौकशी करणार आहे. त्या सगळ्या कामामध्ये काय जे त्रुटी असतील, दोष असतील ते दुरुस्त होईल आणि याबाबतीत योग्य ती चौकशी करून आम्ही नक्की आवश्यकता असेल तर कारवाई करू.
आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य आरोपी पूजा शर्माक अटक करूंक क्रायम ब्रांचीक अपयश. मुंबय गेल्ली क्रायम ब्रांचीची टीम हात हालयत गोंयांत परत आयली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पूजा शर्मा क्रायम ब्रांची मुखार वचपाचे सुवातेर सत्र न्यायालयाच्या आदेशा आड हायकोर्टान आव्हान दिवंक शकता. बीजेपीचे कोर ग्रुपाचे बसकेन ओडीपी बरोबर MVR स्मार्ट सिटी सारखेले इश्यू आयले. बसका म्हापशा जाली. बसकेन लागीं सगळ्यांचेच पेडणे हायवे कॉन्ट्रॅक्टर MVRक ब्लॅकलिस्ट करपाचेर एकमत. स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO चौधरीचे चवकशेचो मुद्दो आयलो. TCB मंत्र्याचेरूय ओडीपी वेल्यान आरोप. मंत्र्यान जाप दिली. पळयात रिपोर्ट. बुधवारा म्हापशा भाजपाच्या कोर ग्रुपाची बसका जाली. राज्य कार्यकारिणी बसकेवयली जावपी कोर ग्रुपाची ही बसका महत्वाची असता. राज्यातल्या ज्वलंत विषयांचेर ह्या बसकेत चर्चा झाली. म्हापशा बीजेपीच्या कोर ग्रुपाच्या बसकेत काय ज्वलंत प्रश्न आयले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण वेचणूक धरून पेडणेचो हायवे स्मार्ट सिटीचो विषय आशिल्लो. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण TCP मंत्री विश्वजीत राणे सुमार अर्दवर ओडीपी आनी हेर विशयांचेर उलयलो. मंत्र्यांच्या बसकेत ओडीपी धरून ताचे आड उलयल्ल्या मंत्र्याचेर राणेन जाप दिली. ओडीपीत आपलो हस्तक्षेप आसना. मंत्री आमदारांक जाय तशें करता म्हण स्पश्ट केले. आपल्याचेर आरोप करून मुद्दाम दिशाभूल करपाक पळयतात म्हण राणे उलयलो. पेडणे हायवेच्या MVRच्या कामाचेर सगळेच वांगडी विरोधात उलयले. MVRक ब्लॅकलिस्ट करपाचेर सगळ्यांचे एकमत. आदल्या उपराष्ट्रपतीचे नाव वापरून काम मेळयता ताचेर आता तरी कारवाय करची म्हण मागणेक नेट. स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO चौधरीची पुलिशे वरवीं चवकशी करपाचेर वांगडी उलयले. लोकसभा वेचणुकेचो निकाल आनी लोकांचो भाजपाचेर विश्वास असले विशय चर्चेक आयले. लोकसभा वेचणुकेंतल्यान लोकांची तिडक दिसली म्हूण बसकेत चर्चा जाली. तिसवाडी आनी बार्देजाचो लोकसभा वेचणुकेत भाजपाक फायदो दिसलो ना. लोकां मदीं सरकारा बद्दल आशिल्ली नाराजी स्पश्ट दिसता. फुडल्या वेचणुकेत मार बसपाक शकता. आमदार मंत्र्यांनीच लोकां मदीं विरोधात पब्लीक स्टेटमेंट केल्यार चड परिणाम जाता. लोकां मदीं उलोवच्या परस भितरच रावन उपाय काडपाचो फुडाऱ्यांचो सल्लो. फुडारीच विरोधात उलोवपाक लागल्यार लोक पक्षा पासून पयस वतले. लोकांचो राग कमी करपाक दुरुस्ती उपाय जाय अशें वांगड्यांचें मत. लोकसभा वेचणुकेच्या रिझल्टा उपरांत विरोधी पक्षाक आयिल्ली बळकटी, 12 वर्सां मायज आशिल्ल्या सरकारा उपरांत येवपी एंटी इन्कम्बन्सी सरकारचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी हेर कारभाराक लागून लोकां मदीं वाडपी तिडकीची जळ भाजपाक जाणोवपाक लागल्या. हे कोर ग्रुपाचे बसकेत तशेंच दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बिरेस्तारा गोवा मायल्स टॅक्सीकार आनी खाजगी टॅक्सीकारांचे पेटले. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराच्या घरा मुखार दोनूय गटांचो गोंधळ. गोवा मायल्साच्या भाड्याच्या रेटी वेल्यान वाद. प्रकरण एकामेकांचेर हात घालपा मेरेन पावले. आमदारान मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो. इशू तडीक लावपाचें उतर दिवन प्रकरण सध्या थंड केला. ड्रायव्हर हांगा आहा जे गोवा मायल्साचे आयज गाडये चलोवपाक लागले, जे 10,000 गाडये घेता आनी ऑफ ड्युटी जाले की हांगा येवन गाडये चलयता. आयज गोवा मायल्सान सत्यानाश केल्लो टॅक्सी बिझनेस आहा जो सत्यानाश करून ठेवलो. आयज हे आमदारा कडेन येयले आनी सांगता हांगासर आमी थंय हे करता, आमी ड्रायव्हर दवरले म्हणटा, ते आमकां भुरगे त्रास करता, लोकल आहा ते त्रास करता. ते लोकल साठी कोर्ट भरला. सीएमान इंटरव्हेन्शन करपाची गरज आहा. सरकारान जे गाडयो विकल्या पळय आनी कोणाकडे सायकल ना ताका आपूण गाडी दिला म्हणटा. बंगलेकारांक गाडयो दिल्ल्या हांगासर. हे ड्रायव्हर घाट्या वयले हाडल्या. घाटी ड्रायव्हर दवरून गाडयो चलयता गोवा मायल्साक. आमची जी पेडणेकारांक येवपाची लिगल भाडी ती सगळी आमी मारपाची. अर्ध्या रेटीक हे वास्को दाबोलेकारांक विकता, मडगांवकारांक विकता ही भाडी हाफ रेटीक. आनी हे जे आपण पेडणेकार म्हणटा आनी पेडणेकार म्हण गाडयो चलयता तांकां हे ते नागड्याचे नाच जे मॅनेजमेंट तेंचे करता गोवा मायल्साचे हे ओपनली दोळ्यांनी पळयता. हे कांयच एक्शन घेयना तेचेर. जर तो ऍप बेज चलयता आणि जर आमचे पेडणेकार भाव जे गोवा मायल्साक चलयता तांकां आमी बाकीच्या काउंटरांचेर शिफ्ट करून तांकां योग्य रेट मेळपा खातीर हे आमची झगडी चालू आसा. सरकारा कडेन आमी निवेदनूय दिल्लें आहा. जितले आमचे टॅक्सी आहा GA11 तो खंयच्याय काउंटराक चलो तो आमचो पेडणेकार आमी तेचे बरोबर आसतले. आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हे चलता. कित्याक गोवा मायल्स हे एक्चुअली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते काउंटर घेवचो ना. एक्चुअली तांकां तशें आसना काउंटर. ते एप आहा, एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हे करचे बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडे घेवन वयचे. तेंच्यांनी आयज तांकां काउंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा हांगासर आनी ते काउंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यान लोवस्ट रेट आहा.
ताका लागून ह्यो बाकीचे आमकां ते सफर जातात ताका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगल्यो रेटी आहा पळय त्यो इक्वल जावच्यो आयज ताज्याचे कावंटर आहा ताज्याचे थंयसर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा हेंकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दिवं हे कोणाची पोटां भरूंक येयले आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येवंक ना हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयल्ले आहा जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा पेडण्यान ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां टॅक्सीवाल्या भावांक तुमी केन्नाच खंय भियेवपाची गरज ना तुमच्या वांगडा हांव सदांच आसतलो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. धा वर्सां एकदां जावपी एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबरा सावन सुरू 45 दीस चलतले. ते खातीर तयारेचो नियाळ आनी सुचोवण्यो घेवंक मुख्यमंत्री आर्चबिशपाक मेळ्ळो. इव्हेंट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पोप येवंक शकता. ताका आमंत्रणा विशीं प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप जाला. इंटरनॅशनल गेस्टांक बरी सुविधा मेळची म्हूण खंय सरकाराचे यत्न. हावजाक विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता विच इज फॉर द 45 डेज. हाजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच बट फॉर युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळोन तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयांचेर घेवपा खातीरच आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदां जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. हाजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. एन इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळें इवन दो जर VIP गॅस्ट कोण येतले कितें हे सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दाम म्हणून आयिल्लो. आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान 45 डेजच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची प्रिपेर ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजीटूय थंय केल्या तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. वी हॅव रिक्वेस्टेड फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द 300 crores ऑफ रुपीज फॉर द स्पेशली फॉर द एक्सपोजिशन कारण एक्सपोजिशन 10 वर्सांनी एकदां येता आनी आमकां ह्या कंप्लीट ताजेर आमी एवरी इयर स्पेंड करता. पूण अंदू आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रिक्वेस्ट केला बिकॉज इट इज एन इंटरनॅशनल इव्हेंट. इट इज नॉट ओनली द नॅशनल इव्हेंट, इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट. सो दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड डेफिनेटली आमकां खबर आसा की आमकां मदत जी जाय पळय ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळटली. लास्ट मंथ PM मेट टू द पोप फ्रांसीस. हांवूय PMाक मेळ्ळो पळय न्ही तेन्नाय बी हांवें PMाक रिक्वेस्ट केलें की पोप हांकां एक्सपोजिशनाक इन्वायट करचें. अजून कन्फर्मेशन घेवंक ना. आय एम व्हेरी मच होपफूल कारण हांवें बरोवपाचें हांवें PMाक म्हणलां सो इन्विटेशन वील गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट युनियन गव्हर्मेंट डेफिनेटली इन्विटेशन वील गो. रिअल इस्टेट एजंट एक्टर गौरव बक्षीक मंत्री निळखंठा कडेन दादागिरी केली. गैर वागलो म्हूण कोलवाळे पुलिशेन अटक केल्या. मंत्र्याच्या वावुरप्यांनी बक्षीक अटक करिना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्ली. अटकेक 48 वरांची मुजत दिल्ली. बक्षी म्हणटा वाची वार्ता करून बेटोच इश्यू केला. आरोपांत कांयच तथ्य ना. Hi, hello to everyone out there. I think it was time for me to give a response to the happenings that have been taking place since last night and today morning. I've had a lot of media trying to reach me and requesting a bite. So first I'd like to say that everything that the Minister Harankar has been stating in media is entirely false, mischievous and factually incorrect. We can actually compare his current statements today morning in comparison to his statements from last night, as well as the statements made by the complainant, Rohan Parab, in the complaint submitted last night. There's differences in all of them. There's clearly some vindictiveness going on here. There's no question about that. What they've stated is not at all what happened. It was a very small incident that deliberately is being blown out of proportion for reasons best known to our politicians of Goa. They are now talking about a car parking issue. One car for 20 seconds and that's being blown out where the entire government of Goa, the police systems, the ministers are spending hours and days discussing one topic for one very simple citizen. I wonder why.
what is it that I've done that brings so much attention? I'll bow down to your time and effort. Thank you so much. But all is well, guys. I wish you all the best. And again, it's meant a lot that thousands of you have reached out to me. Politicians across parties, citizens on the ground, activists. Thank you so much. Your support means a lot to me. I'm well. Thank you. मांडूर सोमारा पावसाचे नेटार वणत कोसळून आवय आनी पूत सोंपली. ते घराच्यो उरिल्ल्यो वण्टी केन्नाय पडपाचे दशेंत. घरातली बाकीची फामील ते घरान रावंक भितात. सोंपिल्ल्या आवयचो दुसरो पूत सायमन, ताची घरकान, 2 धुवो सध्या राबित्याक शेजाऱ्यागेर. जे दिसा घडणूक घडली ते दीस माती पडटा मातशी मीठ लावया म्हण सांगपाक आल्फ्रेडान सायमनाक फोन केल्लो. मात सायमन घरा पावच्या आदींच आवय मारिया आणि आल्फ्रेडाचेर वणत कोसळ्ळी. कितें जालें तें एक्चुअली सारकें? ते हांव बशीर आसलो, म्हाका फोन मारलो तेणें, मातशी अरेंजमेंट मेळ्ळो. हांव काडा येयलो, पयल्या बशीन कोण ना जालो, हांवें बस सायडीक येयलो आनी भितर तेका मेळपाक गेलो. पयलीं म्हाज्या पयलीं माती पडली आनी तेजी बस जालो करून हांव धा मारून गेलो आनी बरी बरी हाडले. मागीर उस्तोपा आलो ताका, उस्तोपा मागीर वयर काडलें तेका. मागीर शेजारी बेजारी जालें तेंकां कोण सेव करतलो कोण ना जालो. सोमार दिसा मंडूर वणत कोसळून आवय पुताक मरण आयलें. 71 वर्साची आवय मारिया रॉड्रिग्स आणि 50 वर्साचो पूत आल्फ्रेडाक ह्या घडणुकेत आपलो जीव वगडाचो पडलो. आयतारा दीस उटंगराच्या पावसाक लागून त्या वण्टीक फूग मारून ती कोसळ्ळी अशें कळटा. ह्या वण्टीचो कांय भाग फाटल्या वर्साय पडिल्लो खंय. मात आर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्या कारणान रॉड्रिगीस घराब्याक तें घर सारकें करपाक मेळूं ना. तांणी तेदे वेळार सरकारा कडेन लुकसाण भरपाये खातीर अर्ज लेगीत केल्लो. ही लुकसाण भरपाय वेळार मेळिल्ली जाल्यार घर दुरुस्त करूं येतालें. मात तांणी मारिल्ले उले सरकाराच्या कानार पडूच नात. आमचे बिझनेस कांय ना, इनकम कांय ना म्हणून आमकडे जायना जालें. व्हडली व्हडली त्यो सामक्यो आमकडे घडना म्हणून मागीर तेन मम्मीन करून घालें. करून घातलेलें आतां 6 म्हयने जाली म्हणटाय ती आमी भितर गेलो म्हणटाय पळय. पूण अजून कांय येना म्हणल्यार दुसरी मोडली. आतां तुमकां हेणी सांगला, सीएमान सांगला की खर्च बेगीन करून दिता म्हणून तुमचे करून दिता. आमकां आनी कांय नाका, फकत घर आमचें उबी करून दिल्यार पुरो. इतलेंच आमकां वयर स्लॅब नाका, आतां म्हणून उंच नाका आमकां. धाकटें तरी आमकां करून दिवचें. भुरगीं आहा म्हाजी 2 जाणां. सायमन, ताजी घरकान आणि तांच्यो 2 धुवो सध्या शेजाऱ्याच्या घरात आलाशिरो घेवन रावल्यात. मुख्यमंत्र्यान ते घर सारखें करपाचें उतर दिलां. देखून रॉड्रिगीस घराबो घर शाबूत जाल्या उपरांत परत आपल्या घरात रावपाक वचपाची आस लावन बसल्यात. आनी कोणाचो आदार ना. आतां तुमी खंय रावतात? आमी लोकांगेर रावता. शेजारीन आमकां घर दिला राव म्हणून. आपणागेर राव यो आय तुमी. हिंगा लागीं आमकां दिताली पंचायत, मातशें मुखार दिताली आमकां. आमी म्हणल्यार आमी वचना इतले पयस, कित्याक आमकां हिंगा रावपा जाय. आमी हिंगा भुरगीं भरपा हिंगा जालें. तुमी म्हणलें हिंगाच रावताय लागीं. मागीर ती बायल म्हणपा लागली आपणाच्या घरान थिंग भितर सरय तुमी म्हणपा लागली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. दिवचलचो व्हाळशी ते वाठादेव मजगती बायपास रस्तो एक्सिडंट झोन जावचे आदी उपाय करात म्हूण काँग्रेसीचो मेघश्याम राऊत तिरडी आंदोलनाक बसलो. आमदार फक्त भाशणां ठोकता, लोकांचे खंय कांयच पडिल्लें ना. बेगोबेग रस्त्यार सिग्नल घालच्यो म्हूण थळावे मागतात. काल त्या मनशान हांगा हें दिला, कोणाचो एक्सिडंट जाला तेणी, की ही स्मशान भूमी जातली म्हण. हांगा ह्या दोनी जर जंक्शनां पळयलीं, व्हाळशेंतल्यान हे दोनी स्मशान भूमी खत्त तेच्या फॅमिलीच्या लोकांनी उलयला. म्हणून आयज ही स्टॅप घेवची पडली की खंय तरी सरकारान जागय जावन हेचेर इमिजिएटली हेचेर एक्शन जावंक जाय आनी लोकांची जीव आनी वयची न्हू. आनी लोकांनी जागृत जावपाक जाय की अशे जे इन्सिडंट आहा, अशे जे घातक जी जंक्शनां जी केल्या पळय सरकारची डेव्हलपमेंट म्हणटा न्हू, हो डेव्हलपमेंट न्हू, हो लोकांक फोंडान घालपाचो, लोकांची
जीव घेवपाचो हो डेव्हलपमेंट हेचे जे PWDन कितें केला पळय ते अत्यंत चुकीचे केल्ले आसा. कित्याक जेन्ना बायपास असो करता दोन हायवे जेन्ना जोडता तेन्ना खंय तरी ताका प्रॉपर ताका 2-3 रस्ते ते सायडीन आसपा जाय. ताका तुमी पळयलें जाल्यार सिग्नल ना. काल सांजचो सुद्दां एक्सिडंट जाला. देवाची कृपा की तांकां एक 2 वर्साचे भुरगेचे आसले कांय जांग ना पण ती गरीब परिस्थिती तेंची आहेत. तांकां नुस्त्याचो धंदो करताले एकट्याची वाटी सुटला एकट्याचो हात सुटला आनी आयज हेचेर कोणाचेच लक्ष ना. आयज आमकां हे अशें आयज करचें पडलें कित्याक जो पर्यंत हे करून दाखयना तो पर्यंत आमदाराचे दोळे उगडना सरकाराचे दोळे उगडना. आयज हांगाचो आमदार मोठी मोठी भाशणां केल्या हो बायपास ओपन करतना पूण हेची जी सेफ्टी लोकांची जी सेफ्टी पळोवपा जाय ती सेफ्टी PWDन पळयल्या ना आमदारान पळयल्या ना कोणी पळयल्ली आसा. हांगा फक्त खेळ चल्ला आमदाराचो कमिशनां कलेक्ट करपाचो. 5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटी मळार गोंयांत 2 लाख नोकऱ्यो जातल्यो. तरणाट्यांनी स्कील वाडोवन लाव घेवचो मुख्यमंत्र्याचो उलो. फक्त 5% तरणाटे हॉस्पिटॅलिटीन जॉबाक येतात. गोंयांत टुरिस्ट एम्बेसिडर अभ्यासक्रम सुरू करता. विद्यार्थ्यांक फ्रेंच, जर्मन, रशियन भाशा शिकयतले. पणजे भौशीक युवा कुशळटाय दिसाचे कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयलो. द ताज हॅज इन्वायटेड सो दॅट म्हाका दिसता आमी जे इंट्रस्टेड भुरगे आसा त्या भुरग्यांक एकदां ताज प्रॉपर्टी मिन्स द 5 स्टार प्रॉपर्टीज कितें आसा ही दाखोवपाची गरज आसा. ही जेन्ना दाखयतले तेन्ना आमकां एट्रॅक्शन क्रिएट जातलें. कारण आज पर्यंत जो ह्युमन रिसोर्स तांकां जाय आशिल्लो आमी पळयता की व्हेरी फ्यू. हांव जेन्ना म्हणजे पयलीं रामोस आशिल्लो रामोसा कडेन हांव कंटिन्युअसली उलयतालो. आज फिलिपोज हांगासर आयला. तांचें म्हणणें आहा गोंयांतले मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5% भुरगे दे आर जॉयनींग इन दीस ताज या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. ओन्ली 5%. आनी दे वॉन्ट 100% गोवन यूथ शूड जॉयन फॉर दीस इंडस्ट्री. आनी दीस इज अ व्हायट कॉलर जॉब. आमी हो लेबर जॉब न्ही खंयसर खणपाचें पुटपाचें आनी कितें करपाचें ना. आनी म्हणून तर आज आमी जो एग्रीमेंट तांच्या वांगडा सायन केला ताच्या फाटलें इंटेन्शनूच तें आसा की आफ्टर 10th किंवा आफ्टर 12th दोज वॉन्ट टू जॉयन द हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री तांच्यांनी ITAत हॉस्पिटॅलिटी कोर्स म्हणजे ताज हॉस्पिटॅलिटी ताज म्हणजे ITI इन हाऊसकीपिंग हे कोर्सीस ITAन जॉयन करचे. आमी 10 जाग्यांचेर हे कोर्सीस घेतल्या उपरांत तांकां जेंकां 6 म्हयने इट इज आमी जेका म्हणटात थेरी शिकोवपाची आनी 6 म्हयने द प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वी आर रेडी टू गिव इन द ताज. आनी ऑटोमॅटिकली जो भुरगो पास जाता आनी जेका आवड आसा 100% प्लेसमेंट दे आर रेडी टू गिव. नाव द ताज हॅव स्टार्टेड. सो कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द ताज एंड थँक यू व्हेरी मच. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.